आम्ही आज असा कॅशू फेस्ट गोवा 2024 आणि तुमकां फाटल्यान दिसता की आम्ही सिल्वन हॉल न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट आसा बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि आमच्या बरोबर आसा तांचे MD तांचे कडल्यान सिल्वना बद्दल थोडेशें कितें जाणून घेवया. Silvan म्हटल्यार कितें एक्चुअली Silvan this is a brand actually which is for the first time we have launched by the Goa Forest Development Corporation. Actually Goa Forest Development Corporation जे आसा it's a sister department of the main forest department. So Silvan is nothing but it's a forest, it's a natural forest having very cool pristine type of forest आणि तेका लागून आमी तो एक्चुअली सिलेक्ट केला एज अ ब्रँड. अंडर सिल्वन बॅनर आमचे वेगवेगळे प्रोड्यूस येतले कारण आमचे जे प्रोड्यूस जे आसतले गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे ते फॉरेस्ट प्रोड्यूस आसतले. फॉर एक्झाम्पल वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड दी हनी एक्सट्रॅक्शन फ्रॉम दी फॉरेस्ट एरियाज. सो तो पयलो आमी प्रॉडक्ट ऑलरेडी लॉन्च केल्लो आसा अंडर द बॅनर ऑफ द सिल्वन ब्रँड. मागीर आमचे बरेचशे गोश्टी जे आसा फॉर एक्झाम्पल सिट्रोनेला ऑयल आमची येवपाची आसा, मागीर आमचे कॉटेजीस येवपाचे आसा, मागीर आमचे रिजॉर्ट टायप म्हटल्यार योगा एंड वेलनेस सेंटर साळावली येवचो आसा. सो हे वेगवेगळे जे गोश्टी आसा वर्मी कंपोस्ट आमी ऑलरेडी सिल्वन ब्रँडार काडलेलो आसा. आमची ऑर्नामेंटल प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स आसा दोज ऑल्सो वील बी सेल अंडर द सेम ब्रँड दॅट इज सिल्वन सीडलिंग्स म्हणून कॅशू सीडलिंग्स लायक सिल्वन वर्मी कंपोस्ट देन सिल्वन रिजॉर्ट्स फॉर एक्झाम्पल बोंडला रिजॉर्ट वी वील बी गोईंग टू टेक फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स. सो सिल्वन बोंडला cottages. So because of that only something should be there which is a unique one, and because of that we have selected, considering the forest sister departments, we have selected the name Silvan. सो आम्ही कशें म्हणटा मेड इन इंडिया तशें हे सद्या मेड इन गोवा. Yeah, it will be made in Goa and made in GFDC, Goa Forest Development Corporation. दिस इज लायक अ गोवन ब्रँड नाव विच इज गोईंग बिग. येस. आणि कितें सांगपाक सोदता तुमी ह्या ब्रँडा बद्दल? ब्रँडा बद्दल म्हटल्यार तेच की असो ब्रँड आनी खंय तुमकां म्हळ्यार दीस वील बी द युनीक ब्रँड. बरें, म्हाका सांगता नांव खंयच्यान कितें सजेस्ट जालां आसतलें, कित्याक आयलें सिल्वन नांव कित्याक आयलें? Silvan because of that only. Silvan means it's a true forest, cool forest, like a pristine means natural pristine forest without disturbance अशें कांयच ना. आनी अशा फॉरेस्टान जर तुमी गेले न्ही जाल्यार यू वील फील प्लिजंट एंड व्हेरी युनीक टायप ऑफ बायोडायवर्सिटी हॅबिटेट. थंय गेल्या उपरांत एका झाडा यू वील फील द मायक्रो क्लायमेट. सपोज आमी झाडां जर वतान उबे आसा आनी जर झाडां पोंदा जर वचून रावले जाल्यार हाव यू फील. सो सेम फिलिंग्स यू गेट्स इन अ सिल्वन टायप ऑफ फॉरेस्ट. थँक्यू सो मच.